आपल्यान आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच विल्मान एक बरें पावल मारलां, एक बरो तियात्र पालकेचेर हाडला आनीक तुमी तुमचो सांगात ताका जावो तितलो दिला. तर ह्या तियात्रांतल्यान ज्यो आयच्यो अस्तुऱ्यो हो तियात्र पळयतात तांकां कितें मेवता? ह्या आयच्या अस्तुऱ्यांक एक शिकवण मेवता. हितून कशें करून आपण दुसऱ्या समाजाक फुडो करपाक कशें करून डिफीट घेवप ना दादल्या कडसून, पूण तांकां हार दिवपाक जाता. आनी हाका सगळ्यांचो एकमेकाचो तर आमी एकामेकाक तेंको दिलो, एकामेकाक सपोर्ट दिलो जाल्यार जायते फावट वस्तुऱ्यांकूच विरुद्ध उलयता, पूण त्यो वस्तुऱ्यांकूच सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार आमच्यान म्हाका दिसता वस्तुऱ्यो दे कॅन टच द स्काय, देयर इज नो लिमीट. पळय पूण हो जो तियात्र तुमी खान मारून मुखार व्हेला हातून वेगवेगळे म्हाका हांव नको विल्माक कितलो अनुभव आसा एज अ डायरेक्शनाच्या बाबतींतल्यान, पूण हें जें डायरेक्शनाचें जो भार आसा तुमी जायतीं थोडी भोव सिनियर ह्या तियात्रांतल्यान वावुरतात, तुमी ताका कितलो हात लायला? इट्स अ टीम वर्क. एक्चुली सगळो टीम वर्क. कित्याक कितेंय बरें जालें जाल्यार आमचें सगळ्यांचेंच नांव वयर सरतलें, वायट जालें जाल्यार तियात्रांत कोण पळय आहा तितल्याचेंय नांव पडटलें. सो आमी सगळ्यांनी ताका खंयचेच सायडीन जो तेंको ताका जाय ते भाशेन ताका सपोर्ट दिला. सगळ्यांनी कॉपरेट केलां ताका बरे भाशेन करपाक. खंयचेच वदान ताका आमी दुखोवंक ना, जावं रिहर्सल पासून ऑल्दो टायम मेवना आसलेलो, भायर वचून लीव पासून मेळना आसलें, पूण आमी तेश करून घालून सगळ्यांनी सपोर्ट दीन हो तियात्र मुखार हाडला. My sweetheart, but right. तुझे 5 वर्सां तुवें कित्याक काडली? हो मामा, तुझे ते सिगरेटचे पॅकेट हाडटले जाल्यार 100-200 रुपया भितर इझिली मेवता. हो माल हाडटले जाल्यार 1000 दुडसाय पडटा. त्याच खातीर हांवें थोडे तुझे आनी थोडे ग्रँड भाशे दुडू काडले. जेन विल्मान हो तियात्र लोकांच्या मुखार हाडला हातून हो तियात्र कसो कितें मुखार वेता? लेडीज शो म्हणून तो मुखार वयता आनी बरो मुखार वयता आनी बरो वयतलो मुखार. कित्याक सामकीं तें डिफरंट दाखयलां, चेवडांक चेड केलें रोज हें चोवपा लोक उमेदीन येता आनी हेज मुखार येतलो. आनी जे ऑडियन्स आसात ताणें तुमकां येवन सांगलां आसतलें की वय वय आमकां ऑडियन्सान इंटरवालाकूय येवन सांगताय बरें एक एकल्यान कॅरेक्टरूय चेड्यांनी बरें केला, चेवडां आहाय ती चेवडांय आनी कांतरां फर्स्ट हाफाकूय लोकांनी इंटरवाला येवन सांगलें एकदम बरें तियात्र आनी बरें कोताय आनी बरें हांदमाल म्हूण. आनी म्युजिशियनूय आमची बरी वाजताय. उमेद तुवें ह्या विल्माच्या तियात्राक कितलो खान मारला? ते विल्मा सांगूंक शकता, हांवें सांगल्यार बरें जायना, पूण हांवें जायती कॉमेडी आर्टीन हांवें ताका जायतो हांद मारला. आनी ह्या तियात्रांत कोण कोण कॉमेडी करतात? हांव आनी इवोला ते इज अ न्यूज ताका 2 दीस हांवें म्हळ्यार हाडला आमी आनी बरें केलें तेणें कांतरांय बरें म्हळें विदावट प्रॅक्टीस आनी बरें केला इवोला न्यू केन्ना स्टेजीक येवंक ना, फर्स्ट टायम येयला म्हजे फ्रेंड ते. पयल्या हाफान तुवें कांतार म्हटलां? पयल्या हाफान हांवें 2 कांतरां म्हळें, त्रियो एक मुस्लीम जावन आनी एकूच म्हणलां आनी सेकंड हाफाक चौको पाय जावन. तू सदां म्हाका मरे कितें ना कितें खावपा हाडटा. आज तू मरे ड्युटी वच आनी हांव शॉपिंगा वयता. आगो मुज बायले, हांव तें कितें सांगत तें जाण तूं? सायबान हाडूं लायला एसमुडा सगळो फ्रूट तांदूळ तान्ना साग बिकाल हाडून तो सायबान हाडूं लायला. फुके हाडा तूं तेच जाल्यार मरे म्हाका न्हू तो 10 डझन मरे केळी हाड, 5 डझन आपोल हाड, 3 डझन चिकू हाड आनी 10 तोरांची हाड. मोठे तोरांची? मोठी आनी व्हडली भावशे केळी व्हडली. आतां सगळे हावयता. आतां काजत जाले आमी देड ओरोस जाले न्हू. आनी तूं आपण प्रेग्नेंट आहा म्हूण सांगूंक लागल्या री 12 म्हयने जाले तुगे प्रोग्रेस दाखयना मुगो. अरे प्रोग्रेस जातो रे, पोट वाडटा रे. मातशें आयकलं ना काना पडली. अरे प्रोग्रेस जातोले, पोट वाडटोले, बरें खायल्यारू जातो रे. बरें खायल्यार आतां 9 म्हयने जाले. आतां कोण 8 म्हयन्यान सुटताय. मोशे म्हूण 1 म्हयन्यान सुडवता आनी मुगे खायले 5 म्हयन्याक 13 म्हयने लागताय. प्रोग्रेस दाखयना. जातो रे प्रोग्रेस जातो रे. बरें एक सांगू, तूं आपण प्रेग्नेंट आहा म्हूण तूं कितको कळ्ळें तूं प्रेग्नेंट आहा म्हणून? ओकार येता न्हू म्हाका. सकाळ उठल्या ओकारी, देलप्रा जेवल्या ओकारी. ओय ओकार येयल्या प्रेग्नेंट आहा मुकोटा आनी ते सावूय प्रेग्नेंट आहा. आवय गे म्हजी माय, तुमी केन्ना आयकलें दादले प्रेग्नेंट जाताय ते?
व्हलेंटायन तुका परबी ह्या लेडीज शोवांत तुका कशें कितें आमंत्रण मेवलें? ॲक्च्युली म्हाज्या प्लेसीर आनी कोण आहले तेका हे आहले आनी तेंक लास्ट मुमेंट कितें प्रॉब्लम जाले तेंचे सो लूज आनी विल्मा ती म्हाज्या डॅडीक वोकोता सो ती आमगेर येयली म्हाका विचारपाक तूं घेताय तूं हें कोत्ताय सो हांवें म्हणलें ओके फायन हांव घेता पार्ट आनी मागीर ती म्हणली तुका चेड्याचो रोल आहा सो हांवें म्हाज्या लायफान पयलीं केन्ना चेड्याचो रोल करूंक ना सो आय वॉज लायक ओके फायन हांव कोत्ता तो रोल एन्ड दॅट इज हाव आय भितर सरलें हांव ह्या शोवान. पळय म्हणटच जेन्ना तुका तांणी हो एक मेल दादल्याचो रोल दिलो आनीक ह्या रोलांतल्यान तुजी भुमिका कितें म्हणून मुखार वता? ओके हितून म्हाजी भुमिका आहा की हांव म्हाज्या मायपायचो पूत तेणी म्हाका सगळें दिलां जाय पळय तितलें दिलां आनी म्हाका कितेंय करूंक गेला आवडटा सो हितून हांव ड्रग्स घेता सिगरेट्स ओडटा कॉलेजीक लेट वयता तोही म्हाजो कॅरेक्टर आहा हितून आनी एंडिंगाक लायक हांव ड्रग्सांनीच आसता मोर इन ड्रग्स आनी लास्टाक ड्रग्स मेळना जावन म्हाज्या मामीचो खून कोत्ता बिकॉज ती म्हाका पयशे दिनासली ते करून. पूण जायते घडये ह्या आदीं तूं तियात्र न्हेसलां हांवूय नको पूण आमच्या ऑडियन्सांक आतां तुजो वावर दिश्टी पडटलो कांय हें ना पूण ह्या तियात्रांतल्यान तुका न्हेसता आसतना कितें तरी वेगळें अशें दिसलां? येस दिसलां कित्याक हेच्या पयलीं हांवें रोल केला ते सगळे चेडवांचे जावन आहले आनी तितून नॉर्मली चेडवांक कितें कॉम्प्लिमेंट्स मेळटा तशेंच म्हाकाय कॉम्प्लिमेंट्स मेळलेले बट तितून हांवें कितें डिफरंट केला हांवें केन्ना चेड्याचो रोल पळय केलो सो जितल्यान म्हाका पळयला ह्या रोलान ती खूब हॅपी आहा आनी तेणी म्हाका असल्या रुपान केन्ना पळोवंक नासलें रागार बीन जाता पळय तशें केन्ना तेणी म्हाका पळोवंक नासलें सो जेन्ना तेणी म्हाका अशें पळयलें ती हॅपी जाली ती म्हणाली तुजो रोल बरो आहा बरो कोत्ताय तूं खूब जाणांनी म्हाका विश केलें थोडी लोक आहले तांकां म्हाज्या एक्टिंगान तितलें हें नासलें पूण तेणी बसून येवन म्हाका विश केलें सो म्हाका खूब बरें दिसलें की ती येयली म्हणून म्हाजेशीन आनी म्हाजो रोल बरो आहलो म्हणून. हय तुजो वावर हेच भशेन मुखार व्हर. थँक्यू. पूण इतलेंच जे भशेन तूं तियात्रांत रागार जाता फुगार जाता तशें तुज्या मामी डॅडी लागीं फुगार ना जायना. ना थँक्यू. पूण दुडवाक मान आसा एका मनशा लागीं दुडू ना जाय जाल्यार ताका कोणूच मान दिना तो गरीबणो ताका सगळ्योच पयस कोत्ता त्या गरीबाक वयर काडूंक कोणूच फ्रेंड सरोना पूण तो आपली इकमत उजार करून कसलोय धंदो करून वयर सरत जाल्यार ताच्या खोबरो मात करूंक हो समाज फाटी रावना नसायन बोलो लोकाल दुसऱ्याचें बरें जाल्लें कोणाकूच नाका. हे बंटी अंकल. अंकल न्हय जस्ट बंटी. सॉरी बंटी तू एकटोच कोणाला घेऊन येताय? जातो ह्या संवसारात कोणूच ना तो आनी कोणाला घेवन वयतलो हांव तुकाच रावतालो पूण रायट तुका येवंक वेळ कित्याक जालो? हरशी हांव सदांच लास्ट लेक्चर अटेंड करीन आसता येता न्हय पूण आतां एग्जामीचे दीस लागीं पावल्या त्या खातीर तो लास्ट लेक्चर अटेंड करचोच पडटा. एनिवेज ते सगळें सोड म्हजो माल खंय आसा म्हजो माल हाडला न्हय? ऑफकोर्स. इवोला परबी थँक्यू. एक वेगळे पद्दतीची हो जो तियात्र विल्मान जो भायर काडला तातूंत तूं कसली भुमिका करता? हांव कॉमेडी एक्टींग करता. पूण हें न्हेसोन तूं कॉमेडी? हय मातशें तें एका सस्पेन्स कहो दाखोवपाक डान्स म्हणजे घांटीन कहें दिसपाक जाय म्हूण तशें घालून दिलां. पळय पूण म्हाका आतांच जैन सांगतालें की कोण तरी उणो पडलो आनी अकस्मात तुका हाडलां. हय तें मातशें सारकें बरें करून हाडलेलें म्हणटाले तितलें मातशें जावंक ना एक्सपेक्टेशनां मातशें जावंक ना सो ताका लागून तें म्हाका हें केलां. पळय आनीक तुवें बरो सांगात दिलो हय 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 हांवें ट्राय केला जाय तो करपाक. पूण कोणें तरी लोकांनी येवन तुका वाखाणलां? हय हय जायते जाणांनी म्हणलां म्हाका बरें केलां म्हणून डायरेक्टरान पासून म्हाका हें केलां म्हणजे तुवें बरें केलां सो तूं आनी मुखार कर म्हणून. हय म्हणटच तुजी वाट जी आसा तूं वाट जी चलता ती वाट तुवें पयलें आसतली वाट केदी व्हडली आसा आनीक हे वाटेचेर चलता आसतना वाटेर खंय वयर सकयल जावं येता पूण तुजे विचार कशें कितें आसात मुखार वचूंक? मुखार हांवें ट्राय जातलें तें ट्राय करतलें हांवें पयल्या सावन चिंतलां म्हणजे सिंगींग पासून करता चिंतलां हांवें कितें जावं तूं हारलें जाल्यार जिखलें पासून जाल्यार तुवें मुखार करीत रावपाचें ट्राय करीत रावपाचें मुखार सारकें पावसर. पूण ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें बरेंपण मेवलें? म्हाका लोकांक हांसोवपाक मेवलें आनी तितलें तांकां अशी उणें आसलें तांकां हांवें ते जागो घेतलो ते जागो मागीर तांकां मुखार आनी पासून मुखार कितें आहा जाल्यार मागीर मुखार ती म्हाका हें करतलीं बरें करता जाल्यार. तियात्र कसो मुखार येता? तियात्र लोकांक पयल्या लोकांचो सपोर्ट आसूंक जाय लोकांक बेस्ट जालो जाल्यार तियात्र मुखार वयतलो.
लोकांक लायक जावपा जाय तो सारकोच होय तुका दिसना की लोकांक हो तियात्र आवडला असो म्हाका दिसता लोकांक आवडला कित्याक ती लोक फिल्लूंक मारताली आनी हांसताली पोतून आपयताली म्हाका दिसता तो जातलो बरो जातलो तूं म्हणून कांताराय गायता हय कांताराय म्हणटा हांव वॉयस ऑफ गोवा वॉयस ऑफ Voice of गोवा Goa. म्हणटच तुवें पयल्या हाफाक कांतारा म्हटलें कांतरा म्हणलें हांवें डुएट म्हणलें आनी त्रियो पासून म्हणलें हांवें हय जें दुयेंत तुवें म्हटलां ताच्यो 2 वडी आमच्या ऑडियन्सांक ओके नांव म्हजें शकुंतला हिंदू हांव धर्मान नांव म्हजें अकबर अली निजाचो मुसलमान जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाची ही लागल्या तान क्रिस्ता हांव धर्मा क्रिस्तान दिता मान मारता आतां बरें चितात हातूंतल्यान म्हाका दिसता तुमी जायतें बरेंपण चिंतलां आसतलें वय आनीक विल्माचो हो जो तियात्र आसा तातूंत तुमचो कितलो वांटो आसा पळय सांगपाचें म्हटल्यार विल्मान म्हाका विंचून काडून एक मेल चेड्याचो रोल दिला आनी तो चेड्याची भुमिका दाखोवपाक हांव फर्स्ट टायम कहें म्हणटकच हांवें म्हजी टॅलंट दाखयल्या पळय आतां तुमी लोक मानून घेता वो ना तो पूण हो इतलो बरो रोल हा तितून थोडो विलियनाचोय कसो हा एक्चुली हांव पॅडलर आसता ट्रॅक पॅडलर सो तो हा तो रोल हय आनी हातूंत कांताराय तूं गायता वय आनी 2 तुवें गायल्या तर ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां ह्या तियात्रा उद्देशी तूं कितें सांगूंक सोदता हांव सांगूंक सोदता शो एकदम बरो आसा आनी सगळी लेडीज युनीक एक शो विल्मान पळय घडोवन हाडला बँड पासून लेडिसांचें आहा ते आमची भुमिका तुमी पळोवची आनी मांदूर घेतली म्हणून हांव सजमतां हय ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच विल्माक आनी तांच्या सांगात्याक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी वावर ताणें असोच मुखार व्हरूंक मागता आनी इतल्यानूच आयची माणकम कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं